नगरगाव सत्तरी वाठारांत मंगळारा 6 वरां सावन लायट ना म्हूण बेजारिल्ले थळाव्या लोकांनी रातच्या 10:30 वरांचेर वाळपय वेळूस वीज कार्यालयान घेराव घातलो। विजेची आपालिपाक कित्याक जाता हे विशीं कार्यालयांत हाजीर कर्मचाऱ्यांक जाप विचारली। पयलींच गरमी सोंसून वजो जाला आनी तातूंतच लायटीची आपालिपा जाता, देखून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। नगरगाव कोदाळ बांबर रस्त्यार लायिल्ल्या वीज बंच केबल्स दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान लोकांक काळखांत राती घालोवची पडटा, देखून थळाव्या लोकांनी वीज कार्यालयान घेराव घातल्या उपरांत मध्यान राती 2:30 वरांचेर विजेची पुरवण केली। आम्ही सगळे नानोडा बांबर देरोडे माळोली कोदाळ ह्या गावातले लोक आसा। आयज आमकां सांच्या 6-7 वरांच्यान लायट ना आणि हे हाली सदिनाच जाला। गरमेच्या दिसांनी जर हो प्रॉब्लेम जाता जाल्यार पावसाच्या दिसान कितें जातले? ते नवे जे बंच केबल घातल्या ते केबल शॉर्ट जाता आणि डिपार्टमेंटाच्या लोकांकूय खबर ना की त्यांचो फॉल्ट कसो काडपाचो तो। आत्ता सुद्दां आमी तेंच्याच वांगडा असले हेल्प करताले तेंकां फॉल्ट सोदपाक आणि फॉल्ट काडपाक, पूण तेंच्यांनी ट्राय केले तेंकांय तो फॉल्ट येना। जर हे बेजीक गजालीच जर ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक खबर ना जाल्यार ते केबल आमकां इन्स्टॉल कित्याक केल्या हो आमचो प्रश्न आसा। दुसरी गजाल म्हटल्यार आमची जी ओरिजिनल लायन आसा जी पयलींची तारीची ती लायन तेंच्यांनी बंद करून दवरल्या। आमची तेंकां रिक्वेस्ट आसा की तेचेर परत आमकां सप्लाय दिवचो, एटलिस्ट आमकां लायट तरी गावतली। गेले 15 दीस हो कायमचो खेळ जाला की लायट रातची वयता आणि दुसरे दीस सकाळची येता आणि डिपार्टमेंटाचे लोक तेचेर कांयच आपली एक्शन घेयना। नगरगांवच्यान फुडल्यान सबंद फॉल्ट लायटीचो केबल जळटा गे म्हणटा आणि आमकां लायटी सारके ना आणि आयज संक लायट गेले आणि अजून तेंच्यानी फॉल्ट क्लियर करूंक ना। आतां 2 वर्सां जाल्या केबल घातल्यान प्रॉब्लेम स्टार्ट आसा कंटिन्यू आणि हे न्हिदल्या सगळे। एक तर तेंच्यांनी ते केबल क्लियर करूंक जाय, नाल्यार दुसरे ते ओव्हरहेड केबल आसले पयलींचे ते घालपाक जाय। संक गेल्या लायट क्लियर केना आणि अजून केबल जळटा तेंचे एडवान्स फॉल्ट क्लियर करिना ते। आता तुम्ही गेल्या सायटीर गेल्या पण म्हाका दिसना जातले कशें तेंचे। पळय तुम्ही आणि जेई आसा पळय 24 ड्युटी तेका आसा, पण तो सांगता आपली ड्युटी 5 काबार म्हणटा आणि फोन स्विच ऑफ केला, फोन रिसीव करिना, फोन बंद तेजो रिसीव काय करतो फोन बंद सामको। तेणे फॉल्ट काडटा म्हटला, फॉल्ट मेळ्ळा म्हणटा, पण तो फॉल्ट क्लियर जातलो ना खबरी केबल जायटा खंय हे चालू आसता हेंचे क्लियर केन्ना जातले कोणाक खबर। 2 दिसांनी प्रॉब्लेम आसता। आतां पावस येतलो, पावसान न्हिदपाचें मागीर